आईचे जिणे बरोबरच जेवणय फास्ट जाला, म्हणूनच तेका फास्ट फूड म्हणतात। ते धावता धावताय खाव येता, पण फास्ट फूडाच्या बोवाळात जेवणा खाणातले संजीवन म्हटल्यार पुष्टिकताय उणी जाल्या। आयज गरज आसा पुष्टिकतायेची, आणि हो दोंगर उखलपाचे काम खोतीगांवच्या बायलांनी केला। आदिवासी महिला मंच तयार करून अस्सल गावठी खाणांचो घटमूट आस्वाद मेळोवन दिला। पळोवया देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काळ बदलता तसो आमचो सगळ्याचोच जीवनाचो प्रवास बदलता आणि लायफस्टायल बदलता। आज सद्याक फास्ट फूडाचे राज्य आसा अशें म्हटलें जाल्यार कोणाकच वायट दिसचें ना, कारण जे लोक गांवांतले सुद्दां पारंपारीक पद्दतीन जे रानां डोंगराचेर जे भाजयो पिकयताले आणि जे नैसर्गिक रित्या पिकताले त्यो भाजयो आयत्यो मेळटाल्यो आणि फुकट मेळटाल्यो, तरी पूण त्यो आज खावपाक पळयना, कारण फॅशनाच्या नांवान आमी आयज सगळे कितें लायफूच आमी मॉडिफाय करून उडयला। पूण ह्याचें म्हत्व येणाऱ्या जनरेशनाक कळपाक जाय आणि त्याच बरोबर आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक कळपाक जाय। देखून खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या बायलांनी एकठांय येवन खोतीगांव आदिवासी मंच अशा पद्दतीचो एक व्यासपीठ तयार केलो आणि ह्या व्यासपीठांतल्यान तांच्यांनी विशेषरित्या खोतीगांवा पुरतें खास करून प्रदर्शन भरयलें आणि ह्या प्रदर्शना वेळार वेगवेगळ्या लोकांक आफोवन तांच्यांनी ताचें म्हत्वय सांगलें आणि त्याच बरोबर ह्या दिसाक तांच्यांनी आपल्या गांवांत जे पारंपारीक खेळ नाच जातात तांचेंय सादरीकरण करून एक आगळ्या वेगळ्या पद्दतीचो मेळावो सादर केलो। प्रोग्राम करून तुमकां न्यू जनरेशनान कितें करचें अशें दिसता? आमकां म्हणल्यार आतां पयलींचे सगळे भाजी रानाची भाजयो सगळे ते आतां एक बाजारान मेळटा म्हण त्यो अशें आमकां नाका जाला। पयलीं आमची गांवठी भाजी आतां बाजारांनी विकती हाडटा भाजी आनी कितें फास्ट फुडार वचून खाता तें आमकां बरें लागता आनी आमची पयलींच्या भाजयेची आमची संवय मोडला आनी ती आमी रांदपाक सुद्दां करना, म्हण ताका लागून आमी आयज प्रोग्रामान तें दवरया अशें म्हणून दवरलें आनी तें आमकां टिकून उरपाक जाय अशें म्हणून तें आमी केलें आनी तें उरपाक जाय अशें बरें पयलींचें म्हणटा। पयलींचें कित्याक उरपाक जाय? पयलीं कित्याक बरें? पयलींचें आमचें तें हेल्थाकूय बरें आसलेलें। आतां बाजाराचें खावन फास्ट फूड खावन आमगेल्या हेल्थाक वेगळे वेगळे दुयेंसां जाता, ताका लागून आमचें पयलींचें सगळी खाण भाजी कितें आसलें पळय आमचें करतालें तें आमी पिकयताले तें बरें, आमच्या जिवाकूच तें बरें। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव।